की एक आमकां दिसताली अपेक्षा आशिल्ली काँग्रेस पक्ष सुदारतलो काय म्हणून गेल्या निवडणुकेक इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांची डिफीट जावन सुद्दां आनी तांकां कारणां आसून सुद्दां एक म्हळ्यार अजूनही फॅमिली राज्या कडेन आसा त्यांचे 2-3 फॅमिलींक तरी त्यांच्यो टिकेटी मेळटल्यो त्याच फॅमिलींक परत जे आमी अशें म्हणटाले की नवे चेहरे दिवपाक जाय प्रोबेबल कॅन्डिडेट तेंच्यांनी हे केल्ले आसा शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा ते पळयत जाल्यार सगळे जे जुने आसा तेच परत लोकांच्या माथ्यार मारपाचे आसा आमकां कळटलें आनी अशा लोकां बरोबर रावप हे आमच्या कार्यकर्त्यांक खंयच पसंत ना आनी माझ्या विचारांच्या विरोधान आसा अशें म्हाका दिसता आनीक एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान वयता म्हणटा आसतना आमी सरकार उडोवन वचना किंवा सरकारान ह्या सत्ता मेळटा म्हणून वचना आनी हांवें प्रामाणीकपणी म्हजी चूक मान्य केल्ली आसा ज्या वेळार हांवें खऱ्या अर्थान सत्ता सोडून घेतलो एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान वचपाचो प्रयत्न केल्लो ती 2005 सालान म्हजी चूक जाल्ली आसा ही मान्य केल्ली आसा। इतल्या मजगती पेडण्या विटू मोरजकार बीजेपी सोडून काँग्रेसीन गेलो। तो म्हणटा फाटली 10 वर्सां ताणें बीजेपीक घश्टे काडले। बाबून काँग्रेसींतल्यान मगोन उडी मारिल्ल्यान विटूक पेडण्या स्कोप दिसता। पयर म्हाका खूब दुख्ख जालें की कूळ मुणकार जो एक कार्यकर्तो बाबा उमेश तरवणेकर जो आमचो बीजेपी पक्षाचोय कार्यकर्ता आशिल्लो त्या वेळार जेणे बूथ लेवलाचेर बूथ यंत्रणा त्या वेळार राजन आर्लेकरा खातीर वावर केलो तो कार्यकर्तो सुद्दां ताका खबर आसा काय ना हें म्हाका एक शंका आसा आनी ताका ताणें विचारलें ताणें प्रश्न केलो की कूळ आनी मुणकार हेजे खातीर तुवें कितें योगदान दिलां तुज्या आमदाराच्या तुज्या कार्यावळीक हो ताणें प्रश्न विचारलो म्हणून ताणें ताका सांगलें की तूं मदींच तुजें लेवल न्ही विचारपाचें मदींच म्हणून पूण हांव सांगूंक इच्छिता की एक बहुजन समाजाचो एक नेतो जे आमी बहुजनच ताका एक नेतो करतात तोच आयज आमच्या बांधवांक विचारता आमचे खास करून आमचे पेडणेकार बांधवांक की तुजें लेवल कितें तें कळटा म्हणून। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।